शेनवारा हलदोणे नॅशनला वांयगणवाडो हांगसर आमदार ग्लेन टिकलो हांच्या हस्तुकी 2 ट्रान्सफॉर्मरचे उक्तावण जाले। सुमार 24 लाख खर्च करून हे ट्रान्सफॉर्मर बसयल्यात। फाटली 25 वर्सां जाली ह्या वाठारांत लायटीचे त्रास जाताले, पण हातूंत सुदारणा करपाक आतां मेरेन सुमार 32 ट्रान्सफॉर्मर हलदोणा वाठारांत बसयल्यात, अशी माहिती हलदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी दिल्या। आरडेक्स खातीर गौतम शिरोडकार। आम्ही आता उद्घाटन केल्लें आसा 400 kV 2 ट्रान्सफॉर्मर एंड जावन आसा नॅशनल गांवांत वांयगणवाडो। एक्चुली एक्रोन बिल्डरान तांच्यांनी टू द डिपार्टमेंट एक्रोन बिल्डरान घातलें आसा, पूण एक्चुली ताजें कन्जम्पशन इंजिनियर कडेन उलोवन तांचे कन्जम्पशन ऑलमोस्ट लेस दॅन 200, पूण आमी हांगा 400 kV घातला आनी हें बेनिफीट घेतलेलें आमचे सगळे ह्या वांयगणवाड्याच्या लोकांक। आनी करून जवळ म्हज्या टेन्युरानसून हो म्हजो 30 सेकंड ट्रान्सफॉर्मर न्यू आमी घातलेलो आसा। ताजो टोटल कॉस्ट हे 2 ट्रान्सफॉर्मराचे जावन आसा 400 kV 24 लाख 24 lakhs। आनी त्या खातीर आतां आमचे मतदारसंघान आमचे पावर सिस्टम खूब बरें जाल्लें आसा। ते टोटल निगलेक आसले, सरकार येवन गेले, आमदार येवन गेले, मंत्री जावन गेले, पूण हे दीस वॉज अ टोटल नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द प्रिवियस गव्हर्मेंट। सो दीस वॉज द नीड। हांगा हांव निवडून आयले पळय तेन्ना हांगा भरपूर प्रॉब्लेम आसले। फर्स्ट टायम म्हाका खबर आसा, म्हाका लोकांनी न्हिदोंक बी दिना। एवरी टायम लायट्स फॉर गोईंग ऑन, पावर वोल्टेज, लो वोल्टेज खूब जालें। पूण आतां आदली परिस्थिती कोण विचारीत जाल्यार भोंवत जाल्यार तुका सांगतले इट वॉज व्हेरी बॅड। पूण आतां आमचें खूब बरें जाल्लें आसा।